अर्गा तुका सोमिया जेसू, होगळाप तुका सोमिया जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोमिया जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, वंदन तुका सोमिया जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू, जय जय तुका सोमिया जेसू, जय जय तुका सोम्या जेसू, वाकनी तुका सोमिया जेसू, वाकनी तुका सोम्या जेसू, नमस्कार तुका सोमिया जेसू, नमस्कार तुका सोम्या जेसू, प्रणाम तुका सोमिया जेसू, प्रणाम तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोमिया जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू, येसुवे स्तोत्रा, येसुवे स्तोत्र, येसुवे आराधने, येसुवे आराधने, येसुवे वंदने, येसुवे वंदने, येसुवे महिमे. येसुवे महिमे. Praise the Lord. 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 थोड्यो घडयो मौनपणी आमची दिश्ट सुम्याचेर कंसया. आमच्या सुम्यान हांगासर आमकां हाडलां. तो जाणा आमकां कितें गरज आसा म्हणून. आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी भोगना आमचो सुमी बरें करून जाणा. प्रत्येक जावन काजारी जोड्या पासोत मागोंक, काजाराच्या सक्रामेंता विशांत तोडो नियाळ करूंक आनी सोम्या तावन जोगतें मार्गदर्शन घेवंक आमी हांगा आसां. वो एक अवकाश देवान आमकां दिला. असो बरो प्रयोग करूंक प्रयत्न करया. सगळ्यां थंय आमचें थंय उणेंपण आसा, देव हें जाणा. ह्या वेळार एक बरी तयारी करून सुरवेरीस एक मोठवें देवाचें उतर आमी आयकुया. उबे रावया आमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसो, जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांवचो 15वो अध्याय वळ 1 तावन 5 पर्यंत. Gospel according to John, chapter 15, verses 1 to 5. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसोन फळ दिनातलो अरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. काजारी जोड्या विशांत तोडो नियाळ करूंक मातनी कांतारां पर आसात. कितलीं जाणां हांगा येता आसतना आज तुमच्या जिनिये सांगात्या लागीं, ह्या सांगातीनी लागीं सांगून आयल्यात येता म्हूण सांगून. जस्ट एक हात वयर गेल्यार पुरो.
सगळी घालया कितलीं जाणां सांगनासतना आयल्या तुका घालें सांगचें खंय येता म्हणून कितलीं जाणां सांगनासतना आयल्यात ती बरी गजाल कितलीं जाणां वसनाका म्हळ्यार आयल्यात तुवें आज वचून वचो हेरांक पळोवचें नाका तुमी तुमचे इतल्याकच रावा कितलीं जाणां वस म्हळ्यार येवना तांकां आसलें मोगाच्यानो कितेंय जावं दी सोम्यान आमकां थोडीपणी आयल्या नासलें खंयच्याकी वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हूण तशी म्हणली आसूंक पुरो थोडी म्हणी खंयच्याकी एक आराधनेक जावं दी 11 वरां 11:30 वरां पाटी येता मागीर शिकयता भाव भयण्यानो लग्न देवाचें योजन लग्न देवाचें योजन खंयचेंच एक्सिडेंट म्हणून ना आमच्या जिणेंत कितेंच औचित्य एक जालें म्हणली संगत ना ससना तावन आसुल्लो देव ससना मनशेर आसा ह्या मातयेचें आवक येदोळूच 450 करोड वर्सां जालीं खंय 4.5 बिलियन म्हूण सांगून ताका आनी एक 2-4 सोण्णे सर्तीक गेल्यार कांय कोणी तुमकां सवाल करची ना कित्याक म्हळ्यार एक्झॅक्ट कोणा की गोत्तू ना आनी कितलीं बिलिया वर्सां आसतलीं म्हणलें तें आमकां गोत्तू ना त्या ससना तावन प्रारंभ जाल्लें ससना मनशेर आसतलें आमी खंय मोदें आसांव आनी त्या 450 करोड वर्सांत आमचें एक 70-80 वर्सां कालें ताका मोलूच ना पूण आमी चिंताव जावंक पुरो म्हज्या बोवारीत संवसार घुंवता हांव संवसाराचें एक सेंटर द होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अरावंड मी तें आमचें चिंताप जावंक पुरो तें ल्हानशें आमचो मेंदू ल्हान जाल्ले वरवीं तें चिंताप आमचें देखून खंयचेंच एक्सिडेंट म्हणून ना देखून हें एक पयल्यान पयलें आमच्या मोतीन दवरूंक प्रयत्न करया जें कितें येदोळ जालां जें कितें आतां जाता आनी कितें मुखार जातलें हें सगळें देवाच्या मांडावळी प्रमाणें जाता आनी देव सगळें जाणा थोड्या दिसां आदीं अशेंच उलयता आसतना अशा डिस्कशनांत एकल्याची बारी एक कंत 2019 कालें जाता कोण ना ताका आनी एकल्याची जाप 2019 न्हय 2019 कालें जाता म्हणलें देवाक गोत्त आसा मागीर सकड हांसलें देखून कितेंय एक्सिडेंट म्हणून ना कोणाचें हांगा आसल्यांची थोड्यांची 10 वर्सां आदीं काजार जालां आनी थोड्यांचें 10 वर्सां उपरांत आसोंक पुरो काजार गोत्तू ना आमकां वेस्टर्न स्टायल म्हूण सांगून आनी थोड्यांचें जायनास रावोंक पुरो पूण सगळें देवाच्या मांडावळींत आसा देखून ही देवाची मांडावळ मोती खाण कोण लागीं आसात बाकीच्यांनी सगळ्यांनी उठाचें म्हणून ना कोणाक उठोवंक जाता तुमी मात उठल्यार पुरो तुमच्या त्या गिता बुकांत सुमयाक कार्मेल हाचें बूक आसा थंयसर 406 पान नंबर 406 बूक ही गरज ना तुमकां बाई पाठ सगळ्यांक येता एकाच उतरान सुमया संवसार तुवें रचलोय जो कोणाक जाय ते लागीं आसल्यानी मात्र काण गेल्यार पुरो आनी एका उतरान त्या देवान म्हाका आनी तुमकांय रचला उद्देश तो एका उतरान सुमया तुवें संवसार रचलोय एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय अगणीत तुजीं कृत्यां अगणीत तुजीं उतरां सालत्या मनशा जिवितांत मोलादीक वज्रां मोतयां देखून सगळ्या पृथ्वे सांगाता सगळ्या सृश्टेंत कितें सगळें आसा सगळ्यां सांगाता मेळोवन देवा करसिया कित्याक म्हळ्यार पृथ्वे वयलीं रचना मनजाती रूख आनी झाडां वाकणटात तुजी महिमा मोळबार सोपचीं तारां सुर्यो चंद्र नखेत्रां गावाय दितात सदां हें गीत आमी सांगाता गावया एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान सुमया संसार तुवें रचलोय
एकाच उस्वासा मनशा जीव दिलो अगणित तुझी कृत्या अगणित तुझी उतरा साध्या मुझ्या जिविता मोलारीक वज्रामतिया अगणित तुझी वृत्रा अगणित तुझी वृत्रा साध्या मुझ्या जिविता मोलारीक वज्रामतिया पृथ्वी वैली रसना मुंजाती रुजडा मळबाजोची दारा सूर्य संने केंद्रा वागंता तुझी पृथ्वी वैली रसना मुंजाती रुजडा मळबाजोची दारा संने कत्रा प्रवैदिता सदा एकाच पुत्रान सुमिया संसार तुवे रचलोय एकाच उस्वासा अगणित तुझी प्रज्ञा अगणित तुझी उतरा साध्या मुझ्या जीविता मोलारीक वज्रामतिया अगणित तुझी वृत्रा अगणित तुझी उतरा साध्या मुझ्या जीविता मोलारीक वज्रामतिया सोरी आळगा उशी तुझी पाळगा तुझे थंय हांव उल्हासा पाका मोशी सांगता पाटलाव तुजो करता कीर्तन तुझे गायता तुजोरी आळगा खुशी तुझी पाळता तुझे थंय हांव उल्हासा पाका मोशी सांगता पाटलाव तुजो करता कीर्तन तुझे गायता सुत्रान सोमिया संसार तुवे रचलोय एकाच उस्वासा मनशा जीव दिलो अगणित तुझी प्रज्ञा अगणित तुझी उतरा साध्या मुझ्या जीविता मोलारीक वज्रामतिया अगणित तुझी कृत्या अगणित तुझी उतरा साध्या मुझ्या जीविता मोलारीक वज्रामतिया परत एक बोटी मावून रावया. देवाच्या त्या सगळ्या सृष्टीच्या योजनांत हांव आनी तुमी आसां.
एका उतरान सोम्यान रचलां आनी मनशाक रचतानाय मातयेच्या एका मुद्याक स्वास पुंकून जीव दिला. देखून हर एका घडये उस्वास भितर घेताना आनी भायर सोडटाना देवाचें आजारपण वळखूंक विसरनाकात. देखून पळया इंग्लिशांत इनवॉल्युंटरी म्हणटात. आमी चिंतिनासतनाच स्वास घेवचे आनी सोडची प्रक्रिया निरंतरी चालू आसा. नाजाल्यार येदोळ कांय 100 पटी मरत्यांव कोणना. आमी चिंतून म्हणी उस्वास घेवचो जाल्यार येदोळ कितले पटी मरत्यांव कोणना. देवान त्या मांडावळींत पळया आमच्या समजुने भायर ही सकत दवरल्या. देखून तरी समजुने भायर आसल्यार हरिये पटी उस्वास घेताना उडास जाताना देवाचो उडास करा. 303 उतरां जोआंचो 15वो अध्याय ओळ 5. मुचे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. त्या उतराक आमी परत आनी परत पाटी येतले हांव. मोगाच्यानो नियाळ आमचो मुंदारून आमी वेताना एक देवाचें उतर आज आमी सगळ्यांनी घरा येताना वरी जाय. जुवांचो 8वो अध्याय ओळ 30 आनी 2. जॉन 8:32. कोण लेक्का टिचर आसात तांच्या लेखा प्रमाणे 8:42 उडास दवरूंक. देखून एसोसिएशन जाय तोडींपुनी कोटेशनां उडास दवरूंक. जॉन 8:32. सत तुमी जना जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. आनी हें एक वाक्य हर एका अंताचेर आमकां उपकाराक पडटा. तें समजल्या वेळार जिणी बदलता. हांगा जो कोण काजारी जोडी आसात आनी मुखार ससनाच्या ससनाक काजार जावचीं देवान हें जोडें निर्मुचें म्हणलें सत समजल्या वेळार कुटुंबा जिणयेक अर्थ येता. You will know the truth and truth will set you free. व्हंकलेक कांय तरी दुखोवन उलयल्यार तिका बेजार जाता म्हणून न्हवऱ्याक समजल्ल्या दिसा हें सत. कठीण उतार उलयल्यार व्हंकलेक दुखता म्हणलें सत. त्या घडये ताका सुटका मेळटा या तिका सुटका मेळटा. खंयच्या वेळारी कोण एकलो या एकली इगर्जेच्या ऑफिसाक येताना काले म्हणी उद्देशून येता. बेश्टें फादर तूं कसो आसाय म्हूण पळोवंक म्हाका पळोवंक कोण येना. डाक्टर तूं कसो आसाय म्हणून कोण म्हणी आस्पत्रेक गेल्लें आसाय. डाक्टराच्या घरा वेतीत डिस्पेन्सरी वचनात एका गरजेन वेचें. हें सत समजल्ल्या वेळार म्हजीं वैयक्तीक कामां देगेक दवरून त्या आयिल्ल्या व्यक्तीक तक्षण धाडूंक जाता. सत तुमी जाणा जाल्यार सत सुटका दिता. नाल्यार बोबूत घालची. आतां कितें आयलोय मागीर कितें आयलोय फाल्यां कितें येवनाय ना ताका अर्थ ना. जॉन 8:32. कुटुंबाच्या भिताक हें भारी प्रमुख. नाजाल्यार घराच्या बागलाचेर गुड शेपर्डाचे फोटो घालून मनीस जर्मन शेपर्डा बरीत करीत जाल्यार देखून जायत्या घरांनी बोर्ड घाल्यात नाई गळिवे एच्चरिके. मस्तू कडेन पेटे नांत. तांणी कोणाक उल्लेख केला म्हणलें गोत्तू ना. तुमकां गोत्त आसल्यार मागीर सांगा. आतां आयकल्ले प्रमाणे नाई गळिवे म्हूण सांगल्यारय भियेनात खंय. देखून उच्च नाई गळिवे म्हूण सांगून बोर्ड घालचे पडटा खंय. कितेंय आसूं मोगाच्या न्हू. मुखार या आमी. लग्न देवाचें एक योजन. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय ओळ 18. काजारा वेळार मस्तूपटी उल्लेख केला. त्या दिसा कोणाक आयकूंक पुरसोता. कोणे एकल्यान विचारलें खंय हो मनीस कसो. हो मनीस कसो. सोमां पळयल्यार बरो पूण सोमां पळोवंक वेळ कोणाका. काजारा वेळार कितले पटी वाचलां हें वाचप. आयकल्यार बरें पूण आयकूंक त्या दिसा वेळ कोणाका.
त्या दिसा खंयचें नवें पॅटर्न आयलां, आंगलें कितलें धरणीर उमकोळटा, कोयर कितलो तातूंत शिरकाला, तातूंत त्या दिसा वेळ वेता. तांकां एक बरें मात इगर्ज जडतेल्यांक दुसऱ्या दिसा झाडी जेत्त म्हणून ना काजार आल्या दिसा. संतोष म्हणली ती मात्र इगर्ज नितळ करची. बारी एक खुशी तांकां. ते मुक्ली एक लायन म्हणी झडची गरज ना म्हणून. कम बॅक. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय ओळ 18. मनशान एक सुरें आसूंक नजो, देखून हांव एक जोगतो सांगातीन दितां. देवान दिवची नाजाल्यार 130 कोटींत पलानो एक सोलो आनी पलानी एक चली मात कित्याक सांगाता येता. बाकीच्यांक सोडया. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश पळोवंक एकतल्याक आसल्यार तांचें कल्चर दुसरें म्हणया. भारतांत 130 करोड लोक आसा. काजारा वेळार तिंतू 2 जाणां कित्याक मुखार येतात? देवाचें निर्मणें न्ही गी हें. कोणा एकल्यान सैरी केल्या जावंक पुरो. ह्या खंय वॉट्सॅपार गे इंटरनेटार गे वळख जाली जावंक पुरो, ती दुसरी गजाल. पूण तें सांगाता घालीचें न्ही देवाचें योजन. हें सत समजल्या वेळार तेंत जॉन 8:32 समजल्या वेळार मनशाची चिंतना बदलतात. देवान म्हाका हें फावो केलें. आनी तो वळ ती पळयत पुस्तक म्हणटा ती उक्ती आसली. उक्ती म्हणल्यार कोडले वस्तूर ना म्हूण चिंती नाकात. वस्तूर देवान दिल्लें. सुरवेर खोलें दिल्लें, मागीर सांबडें दिल्लें. वस्तुराची विशय न्ही ती, आंगदमचे विशय न्ही. उक्ती काळजांत मोनांत आसली. उक्ती तांच्या आत्म्यांत आसली. गुट म्हणलो नातुल्लो. गुटान चल्ल्यार कुटाम चलना खंय. व्हंकले आनी न्हवऱ्या मदें जर तर गुट जालो जाल्यार गुटाच्यो संगतीत आनी सांगाता गुटान दवरचे खंय. तांचे मदेंच गुट जालो जाल्यार कुटाम चलना. कुटुंबांत तूट फूट येता खंय. तर व्हंकले आनी न्हवऱ्या मदें तांचे गुट जाले जाल्यार कुटुंबांत तूट आनी फूट येता खंय. हें म्हजें, हें तुजें. थोड्या जाणांनी काजार जावन 30-40 वर्सां जालीं. काजार जाताना देडकी नातली मनशा कडेन. मागीर तेंगे तिच्या नशिबान जावं की पुरो गुत्तो ना म्हाका. नशीब म्हणून जो खंय सोबतून पुरो जालां. पूण वो मागीर म्हणटा हांवें केल्लें, तिचें नांव उंत ना. तशें जायना. देवान सांगाता दिल्लें, गुटका आलो तातूंत. देखून हें निर्मोणें देवान करचें. पयली सैरीक देवान केली. Adam and Madam were brought together by God the Father. देवान हाडलें. पयलें काजार भुमी वैकुंठांतलें. ताचे उपरांत पळया निर्मोणें पळया. त्यात उत्पत्ती ग्रंथांत 20 आनी 4 अध्याय इजाक आनी रेबेकाचें काजार पळोवंकूच सुना एकामेका. पूण बापूय सांगता अब्राम ताच्या नौकराक सांगता वोस म्हज्या दायज्या गोत्रा मदें वोस. हांगासर एक गरजेची गजाली उडास दवरिची मोगाच्या न्हू. कोणी बेजार करचें नाका, रागार जावचें नाका. एक उडास दवरूं जाय. मलगड्यांची एक सांगणी आसा. आंबाड्याची साल व्हरून पोंगेऱ्याच्या रुखाक अंटून दवरल्यार शेळ सुकता मनशेर मात्र उरता, मागीर पडटा. तुमी आयकलां गी गुत्तो ना म्हाका मलगड्यांनी सांगलें आयकलां. आंबाड्याच्या रुखाची साल काडून पोंगेऱ्याच्या रुखाक कांटे आसात. पोंगेऱ्याच्या रुखाक वचून लायली जाल्यार शेळ सुकता मनशेर उरता. शेळ सुकतना ते बुराक वड जातात, साल सकयल पडटा. हांगासर अब्रामाच्या त्या उलोवण्यांत तावन एक लिसांव आमी शिका जाय. ताच्या पात्येनेच्या सेवकाक सांगता वस म्हज्या दायज्या गोत्रा मदें वस, हेरां मदें वचनाका. जर तर मागीर कुण्णी राजी जायना, ह्या कुण्णयेक चली मेळना, ती मागीरची गजाल, मागीर देवाक सोडया. म्हणटा आसतना हांगा आसच्या तरणाट्यांक तशेंच आवय बापायकी एक आपोवणें. एक आपोवणें. मनशां सगळ्यां बरीं. पूण मनशांक तांचें कल्चर म्हूण आसा. कल्चरल बॅकग्रावंड म्हणटात. एक संस्कृती आसा. ती संस्कृती सोडेपणी सांगाता वचना. वसतना म्हूण सांगूंक जायना. एक्सेप्शन्स आर देर.
पूण एक सत्राय घेवची बरी, सत्राय घेवची बरी. आनी त्या चलयेन पळोवंक ना. त्या नौकरान पातयेनेच्या नौकरान सांगलें मात्र अशी अशी गजाल पोलाण्या जाग्यात आयलां, म्हज्या धनयाचो एक पूत आसा तरणाटो. आनी चली ओपोवन भायर सरली. कशी भायर सरली की गोत्तू ना. भाग्यवंत ते कुटाम बांदलें तांणी. देवाच्या योजना प्रमाणे देवाचेर पातयेवन काडिल्लें मेट देव निर्पोळ जावंक सोडिना. तेंच तें मुजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. जुआंव सवांजेल 15 अध्याय ओळ 5 आमी आयकल्ली. देवान सांबाळून व्हेलें, देवान राखून व्हेलें. जाकोबाचें पळया परतुनी 20 आनी 9 अध्याय ह्यो 3 संगती मात्र पळोवया. बापूय, पूत आनी नातो ह्या तेगांचें. जाकोबाचें एक मिस्तेरस 7 वर्सां पातयेन काम केलीं. मोगार पडल्या वेळार ताका वेळच कळोना खंय. मोगार आसतना मुस्तंगती कळनात मनशांक. वय वय कांय कळोंकूच ना. 7 वर्सां घडये भितर उसळ्ळीं. मागीर काजार कर दितना मात्र थंयसर पोसलो. हांगा एक लिसांव उडास दवरचें. ताणें ताच्या भावाक मांकोड केल्लो. एक आराधनाक आमी आयिल्ल्या वेळार जायत्यो संगती आसात. ताच्या भावाक इल्लें पोटाक दिवन ताका एकवट घाल्ली त्या दिसा ताणें. ताची एक मांडावळ देवाच्या संपुरो. पूण आमच्या दिश्टीन पळयतना भावान भावाक मोस केल्लो आनी आतां मांवान जावयाक मोस केलो. 7 वर्सां कात्ते साकरी करयली, बोकऱ्यांक पुरा सरयले आनी मागीर व्हडल्या तुवेक धाकट्याक दाखोवन व्हडल्याक काजार करून दिलें. आनी परतून 7 वर्सां रावलो. 14 वर्सां मनशाक मोगार आसतना कळोंकूच नात. पूण काजार जालें. देवाची मांडावळ ती. पात्रियार्क म्हणटा आज आमी. मोगाच्यानो ह्यो संगती आमच्या मोतीन दवरया. हें दवरन मोतीन दवरन तुमच्या गितां बुकांत ना. आमकां ब्रदर कुमो करता. लग्नाच्या वेळार आज सक्रामेंता मुखार आसा आमी. दुसऱ्यांच्या काजारा दिसा तुमी तांकां उद्देशून त्या दिसा म्हणलीं कांतारां. आज तुमकांच उद्देशून म्हणा. कोण कोण काजार जालां तुमकांत उद्देशून तुमी म्हणा. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत रावता विश्वासी सोम्या आमी. राखमसो बांद शेवट पर्यंत लाल्योन मागता भुरगीं तुजीं. विश्वासपणान बरो शब्द पळया कसले अर्थ बरें तांतू ना. कित्याक हांगा काजारां जायनात. देखून त्या बुकार कांतारां नात. पाद्र्या बरे हुशारात. घरांत आमच्या सोम्या वाळू कुरपे जर मोगान आमकां बर वाळू कुरपे जर जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर. हें गावया. सकाळांक बाई पाट येता. तुमी कितले पटी म्हळां हेरांक म्हणलें त्या दिसा. हें आज तुमकांत म्हणा. सक्रामेंता मुखार तुमचें लग्नाचो सक्रामेंत उडास हाडन. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी. राखमसो बांद शेवट पर्यंत लालेवन मागता भुरगीं तुजीं. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी. राखमसो बांद शेवट पर्यंत लालेवन मागता भुरगीं तुजीं. विश्वासपणान वर वाडो मोगाची सर. घरांत आमच्या सोम्या वाडो कुरपे सर. मोगान आमकां वर वाडो कुरपे सर. जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर. विश्वासपणान वर वाडो मोगाची सर. घरांत आमच्या सोम्या
वाळू कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळू कुरपेसर जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर दुसरें चरणा सोब्द मोतीन दौरया संवसरा दर्यांत जिनिये तारुवांत कश्ट अनवारांचें वादाळ येताना मोगाचो वायन लग्ना जिवितांत तुजे संगी सोम्या केदेंस सोमसोना हें चरण म्हणया आमी संसादर्या शिरे थारवा कष्टान वराचे वादळ येताना मोगाचो वायन लग्नाची वितां तुझे संगी सोम्या केदी सोमसोना संसादर्या शिरे तारवा कष्टान वराचे वादळ येताना मोगाचो वायन लग्नाची वितां तुझे संगी सोम्या केदी सोमसोना विश्वास कोणान बर वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळो कुरपेसर जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर विश्वास कोणान बर वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळू कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळू कुरपेसर जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर तिसरें चरण आनीक अर्था बरीत पवित्र कुटाम आमी बांदच्याक कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळांच्या देन्यान सोपच्याक सोम्या दयेन दी तुजें बेसांव कसलें एक आपुरबायेचें मागणें हें चरण आमी गावया पवित्र कुटाम आमी बांदच्या कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळाच्या देन्यान सोपच्या सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव पवित्र कुटाम आमी बांदच्या कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळाच्या देन्यान सोपच्या सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव विश्वास कोणान बर वाळून मोगाची सर घरांत आमच्या सोम्या वाळू कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळू कुरपेसर जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर विश्वास कोणान बर वाळू मोगाची सर घरांत आमच्या सोम्या वाळू कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळू कुरपेसर जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर एक घडी भर दोळे धांपया तुमकां सांगाता आडल्या तुमचे विशांत ससनात हांव योजन केल्ल्या तुमचे लग्नाचे भीत आशिर्वाद केल्ल्या तुमकां बेसांवांनी बरयल्ल्या तुमच्या लग्नाचे भिताचें पयन इतलें पयस म्हणसर येवंक पावो केल्ल्या त्या सोम्याच्या समोर आमी आसा ती उतरां परत आमच्या मोती काडया विश्वासी रावता देवा राग तूं आमचो बांद शेवट पर्यंत म्हणजे मोरा पर्यंत वाळून दी आमच्या कुटुंबांत मोगा जर कुरपेची जर धैर्यान तूं आमकां बर पयन करता आमी अणवार वादाळ येताना लग्नाचो वायन उनो जायना जावं दी एक पवित्र कुटाम पवित्र सभेंत बांदून हाडूंक
भुरग्यां देण्यांनी आमचें कुटाम फुलोवंक सुमया तूं आदार दी. ह्या वेळार तुमच्या जिणये सांगातीने पासत मागा तो या ती हांगा ना जाल्यार व्हडणें तुमचें मागणें 7 दर्या भायर पयन करता. तुमच्या मागण्याचें ते वायब्रेशन्स तो या ती खंय आसा थंय पावता. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. तुमकां जर देवान भुरग्यां बाळांचें देणें दिलां ताकाय अर्गां दिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. उबे रावया. एक पोटी लग्ना जिवितांत तुमकां सांगाता हाडिल्ल्या पासत आनी म्हाकाय मस्तू काजारांक वचोंक फावो केल्ल्या पासत हे पोटी हात वयर करया. आमी हात वयर कर निरंतरी हालेलुया सोबदीक आडाया. कित्याक म्हळ्यार करेजमांत तशेंत घेवन तापत्यांत निरंतरी थोडो वेळ तुमच्या भाशेन कन्नडा, कोंकणी, हिंदी, मल्याळम, तामीळ खंयचीय वडणी निरंतरी सोमयाक अर्गां दिवया. कोणाकच पळयनाकात दोळे दामपया आमी. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, हालेलुया, स्तुती तुका हालेलुया, सोमया जेजू, हालेलुया, वंदन तुका हालेलुया. सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, स्तुती हालेलुया, तुका सोमया हालेलुया, जेजू, वंदन तुका हालेलुया, सोमया जेजू, हालेलुया. आराधन तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका हालेलुया, सोमया जेजू, हालेलुया, वंदन हालेलुया, तुका सोमया हालेलुया, जेजू, होगलाप तुका सोमया हालेलुया, हालेलुया, अर्गां हालेलुया, तुका सोमया हालेलुया, जेजू, हालेलुया. वंदन तुका सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, हालेलुया, अर्गां हालेलुया. तुका सोमया जेजू. जर तर तुमचे जिणये सांगातीन व्हंकाल या नवरो आसा जाल्यार उखोल धरले कडेन हात गट्टी एकामेका धरा तुमचे. कोणा सुदरनाकात. तुमच्या जिणये सांगातीनेचो हात धरन सांगात आमी अर्गां दिव्या. परत एक पोटी अर्गां तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. होगलाप हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू, होगलाप दिता जेजू काळजा. हात एक वयर करया. हात वयर कर बरे आपली ताळयो दिया सोमयाक. त्या दिसा हॉलांत कोणाच्याय खाजाराक ताळयो पेटोवंक नाका जाल्यार तुमी ताळयो पेटयल्यो. आज तुमच्या लग्ना जिविताक ताळयो पेटा. हात वयर कर. हात सकयल कर. हात फाटी करा. येनांत बसा. ल्हान आसतना कशीं पुरा थंय धरणीर दवरले कडेन पांयांनी पुरा ओडून तोंडान घालतल्यात. आतां कश्टांनी एक हात एक तोंडाक येतात आबा. म्हळ्यार लेकाची न्ही साल बागोवंक ना. कोणे एकल्यान सांगलें आतां घर पुसूंक ही बारी सुलाब खंय. सगळी तेंकडी हाडल्यार जाली खंय. सोंप्यार रावल्यार रांदचे गोड मनशाची पावता खंय. एक भाग आमी नियाळ केलो. लग्न देवाचें योजन. ह्या दुसऱ्या भागाक येताना लग्ना जिवीत देवाचें विशेष योजन. लग्न देवाचें योजन. तुमी दोगांनी सांगाता येवचें. लग्नाचें जिवीत आनीक विशेष योजन. कित्याक म्हूण सांगल्यार उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय ओळ 20 आनी 8. कितें सांगलें देवान सुरवेच्या आमच्या आबाग आनी व्हडली मायेक. वाडा आनी संवसार बरा. हांगासर एक विनंती तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगची बरी. देवाचें मनशान
देवान दिताना काणगे जाय. मनशान देवान दिता आसतना कान घेवंक शिका जाय. देवान दिल्लें नाका म्हणून कोट घाली जाल्यार येना मागीर. एक विनंती मात्र, काजारी जिवितांत देव भुरग्यांचें देणें दिता अरी एका कुटुंबान स्विकार करी जाय. सुमारशीं जोडी आतां नाका म्हणल्यांक मागीर थोडे फावटी फावो जायना. विविध कारणां आसूंक पुरो. ती भाग्यवंत मनशां जावंक पुरांच्या थोडे फावटी सन्निवेशां तशीं आसात. पूण तुमच्या भुरग्यांक नात्रांक ह्या विशयांत जागोवचें बरें. कित्या पासो तूं वाडा आनी सडा. 3 दिसां पयलीं आमी सकाळीं वाचलें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत 17वो अध्याय ओळ 13 तावन 19 म्हणशेरी. म्हाका दिसता पोरूं सोमारा दिसा वाचलें गी म्हूण चिंता मागीर ट्राय चॅक करा. अब्रामाक देव भुरग्याचें देणें बासयतना ती म्हणली ती उतरां भोव अर्था बरीत. तुका हांव राष्ट्रांचो बापोय करतलो. बापोय म्हणटना थंयसर आवय. साराक तुका हांव जनांगाची आवय करतलो. तुमचें जिवीत फळां बरीत जातलें. आनी तिसरें तुज्या कुटुंबांत हांव राय उपजातलें. राय उपजातलें. थोड्या दिसां पयलीं अशेंत डिस्कशन जातना उलोवणें जाता आसतना कित्याक थोड्या पिडेक वोकात ना म्हूण अशें तें डिस्कशन व्हडल्या लेवलाचेर न्हय ल्हान अंताचेरच. ताका एकलो म्हणलो कोणें वोकात सोदून काडिचें आसलें म्हाका दिसता ताका जल्मोच्या आदींत जिवेशी मारला आसतलें. एक उतरांत एक सत्य आसा. सत म्हूण सांगना हांव पूण उतरांत एक वेट आसा. कोणें तें वोकात सोदून काडिचें आसलें ताका जल्मोंकच दिवंक ना आसतलें. तुमकां समजता विवरण दिचें म्हणून ना. सगळ्यांक समजता ह्यो संगती. देखून पळया आमच्या कुटुंबांत हांव व्हड व्हड मनीस जल्मोंक आसात. व्हड मनीस. जर तर तें हांगाच स्टॉप केलें जाल्यार मुखली संतत ना. मुखलें जनांग ना. ह्या विशयान ती गंभीरायेन चिंताप आटोवंक जाय. एक तरणाटें जोडें आतां थोड्या दिसां उपरांत कांय 5वें भुरगें जावचें आसा. 5वें भुरगें. आनी एक 10 वर्सां उपरांत तो ताच्या एक 5 जाणां भुरग्यांक म्हूण मार्गार सरलो जाल्यार कोलयेक सकत म्हूण चिंता. कुटुंबांत सामको तुमचें बोळ उडास आसूं दी. सामको कुटुंबांत बोळ हेंय मोठी दवरूंक जाय. देखून वाडा आनी सडा म्हणलें तो आदेश हर एका कुटुंबान पाळूंक जाय. हर एका कुटुंबान हें मोतींत आसूं दी. तुमकांय तुमच्या भुरग्यांकी कुटुंबां वाडोवंक जाय. मुखार वचोंक जाय. संस्कृती भास धर्म उरोवंक जाय. हेंय मोतींत आसूं. आनी ह्या वेळार हें सगळें फावो केल्या देवाक अर्सून तुमच्या कर्तिलेंत आसा गी म्हूण गोत्तू ना तें गीत. कर्तलेंत ना. ना गी ना. आमी गावया. नी नन्ना करेदे देवा. नी नन्ना करेदे देवा. ही उतरां तुमच्या मुखार एक घडी दवरता. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ಲಿ ಸೊಬ್ದು ಬಳೆಯ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. आणि कसली सेवा ज्या दिसा देवान मनशांक रचला, ज्या दिसा देवान मनजातींक रचलें, ज्या दिसा देवान सुकण्यांक रचलें, ज्या दिसा देवान रूख झाडां फुलांची विविंगड रचलीं, देवान रचचें काम सोडलां. देवान तें काम मनशांक दिलां, तें काम मनजातीक दिलां, तें झाडांक दिलां, सुकण्यांक दिलां.
ते तांणी आतां देवा सांगता रचनेच्या कामांत भागीदारां हांगा आसची तुमी सक्कड आवय बापय. देवाच्या रचनेच्या कामांत तुमी भागीदारां संतोश पावा. देवान तुमकां दिलां, तुमचे मरिफात देव तें काम मुंदरून व्हरता. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೂರನೇ ಚರಣ, ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. मोगाच्यानो लग्न संस्कारांत एक जाल्ली कम वॉट मे पाटी पळोवचें नाका. नांगराक हात धरन पाटी पळयतलीं सर्गीच्या राजाक अनफिट म्हूण सांगून जेजून सांगलीं उतरां हर एका मनशाक लागतात. ती धार्मिकांक मात्र न्ही, याजकांक मात न्ही, हर एका मनशाक ती लागतात. वो जीव देवा तुजो मोर्ता मनशरी तुज्याच खातीर जियेता. मुखार दवरलें मेट दवरिल्लो हात सोडिना म्हूण सांगून सोम्याक भास दिवन परत एपटी आमी गावया. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ದೇವಾ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ